सोगली देवाची मोगाळ भुरगी ओ भयणी आमी सोगली देवाची मोगाळ भुरगी आमच्या बापान आमकां पयल्या आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या आपणा सोरची आमकां धुवल्या आपल्या गोपांत आमकां विगोयल्या भाव भयणी आमी सोगली देवाची मोगाळ भुरगी भाव भयणी आमी सोगली देवाची मोगाळ भुरगी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, मोग मोगान जिये, सूख आनी दूख जिविता पावंडे ही उतरां आमी जायते पावटी भोव करून लग्ना सोमयार आयकल्यात. देव म्हणल्यार मोगूच, मोगान जिवन आमकां ताचो उलो. सूख आनी दूख आमच्या जिविताचे पावंडे. दर एक पावंडो हांव चोडटां तेन्ना देवाचो मोग विस्तारूंक हीच देवाची आज्ञा. जी कोण ताच्या मोगाची गोवाय जातात ती ताची इश्ट जातात. हीच चिंतना मनान धरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी क्रिस्ताच्या मोगाक साक्षी दिवंक ताची इश्टां जावंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसान मागुया. जायते पावटी आमी इश्टागोतीन जिवंक चुकल्यांत. आमच्या इश्टांक आमी सारकीं लेखूंक नात. जेजू आमचो इश्ट, ताचे इश्टागोतीन आमी जिवंक चुकल्यांत देखून ह्या वेळार आमी देवाचें बोगसणें मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवंक तयार जावया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत बायग्योन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. स्वर्गस्परा देवा स्वर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन बसता. तुझ्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र, एकलोस ईश्वर, एकलोस परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. ह्या वेळार आमकां जाय तें आमी मागुया. अदीक करून ही कोवीड पिडा आमच्या गोंयांत भारतांत अदीक वाडत वेता.
हे पिडेक फावो तो इलाज मागुया तेच परी देवान आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली राखो म्हण मागुया. तूं मोग आनी मोगूच देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें देवीक जिवीत मेळूंक ताका तुवें ह्या संवसारांत धाडलोय. हातूंत तूं तुजो मोग सारको उगडावपो जालो. ह्या मोगाळ बापाची आमी खरी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुज्या मोगान जिवंक जेजून बासायल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतूच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सारकोच सोरपटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां ठावें जालें. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचो तो जावं, देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताची उतर आयकतल्या सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोत केल्ले भवार्थी थोटाकले, कित्याक तीं आत्वी भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हळें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तुमकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकां उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडाव येता. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. शेकानशेक प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकता. एक पावट म्हणुया. शेकानशेक प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेश्वराक रुचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचुरिया उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावळ्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनांत दोन सर्वेश्वरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकानशेक प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितिमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेश्वराच्या मानाक खुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकानशेक प्रितिमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. भाग्यवंत जुआंचे पयले चिठी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवातावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची वळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें
आनी हांव मोग म्हणटा तो आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो आमची पातकां नाटाक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak sui 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 sui, Sorvesporak sui 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 sui, Sorvesporak sui sui, sui sui Sorvesporak sui sui, Korimba bui, koshi sogli, Surekotan rauliawami. Kitle bore, kitle sobit, Sorvesporak sui 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 sui, Sorvesporak sui 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 sui, Sorvesporak sui sui, sui sui Sorvesporak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, थोगता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागशात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकण्णी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणो, हांवें जर तुमकां हो प्रश्न विचारलो, तुका कितले इश्ट व इश्टिणी आसात? हाव मेनी फ्रेंड्स डू यू हॅव? आनी कोण तुजो खरो इश्ट? हू इज युअर ट्रू फ्रेंड? हाचेर तुमी म्हाका जायते जबाब दितले. पूण ताचे आदीं हो जबाब, हो प्रश्न समजूंक एका तरणाट्याची खबर तुमकां सांगता. राल्फ पेरेरा हो बोड्डा मारगांव हांगासरलो तरणाटो फक्त 17 वर्सांचो आसलो. आवय बापायचो एकलोच पूत आनी वाड्यांत सगल्यांक आवडटालो, सगल्यांच्या आदाराक पावतालो. कोणेंय कितें सांगल्यार ताका मान रेस्पेतान लेखतालो. आनी खंय वो आनी ताचे फ्रेंड आसले थोडे इश्ट, 5-6 जाण ते ह्याच दिसांनी गरमेचे दीस म्हूण खंय गेल्ले पयस पिकनिकेक न्हांवपाक म्हूण.
आनी थंयसर ते आपणाची पिकनीक करताले आनी न्हांवताना त्या उदकांत तांतलो एकलो खंय फाटल्यान उरलो. ते सगळे न्हांवताले आनी फाटल्यान उरोवन सगळे मुखार येयले आनी कोणे तरी ताका पळयलो तो बुडटा म्हूण. सगळें सांडून हो राल्फ भुरगो गेलो ताका आपल्या इश्टाक साल्वार करूंक. आपल्या इश्टाक साल्वार करूंक ताच्या फुटक्या नशिबान जावंक ना आनी ताच्यान आपलोय जीव आपलो सांबाळूंक जावंक ना. ते दोगांय उदकांत बुडोवन मेले आनी तांचे हे दुसरे इश्ट आसले ते तांकां रावून खंय पळयताले, कोणूय तांच्या आदाराक गेलो ना. एकलो जाल्यार तांचे मदलो तांकां सगळ्यांक सांडून आपली बायक स्टार्ट करून घरा पावलो. असले इश्ट जायते आमच्या एक घडणी आमकां दाखयता कसले इश्ट आमच्या जिवितांत आसपाक जातात ते. आनी हो राल्फ ह्या भुरग्यान आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो. तो खंय एक बरो स्विमर आसलो तरी आसतना ताच्यान ताका न्हय म्हूण आपल्याकूय साल्वार करूंक जावंक ना. आयज जेजू शुभ वर्तमानांत तेंच आमकां सांगता. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. आनी हेच ह्या तरणाट्यान दाखयलें. जेजून आपल्या शिसांक जेजू इश्ट म्हणटा आनी आपल्या जिवितांत एक खरो इश्ट जावन तो दाखयता. आमी जायतीं उदाहरणां जेजूची घेवपाक जातात. कोण परी ताणें आपल्या शिसांक इश्ट म्हणलें आनी ही इश्टागत सांबाळली. पयले सुवातेर एक इश्ट कसो तो तांकां पातयेता आनी तांकां पातयेता देखून तो तांकां आपयता, नेणारांक आपयता. थोडे असले शिक्षण नासलोले खारवी तांकां आपयता, तांकां फॉर्म करता, तांकां शिकयता आनी उपरांत आपल्या मिसावांक तांकां पाठयता. ही एंट्रस्ट देम विथ हीज मिशन. आपल्या बापाची बरी खबर जी तो घेवन येयल्लो, बापाचें मिसांव ताका फावो जाल्लें तेंच ताणें फुडें व्हरूंक तांच्या खांदार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घालता. इतलो तो तांकां पातयता. दुसरें म्हणल्यार तो तांचे कडेन शेअर करता. ही शेअर्स एवरीथींग विथ देम. पयले सुवातेर सर्गीचें गूट आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमकां मेळ्ळां. जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां आपल्या शिसांक बापा कडचें जें कितें आमी आयकलां तें तांकां कळयलां. सर्गीचें गूट तो तांकां शिकयता, तांकां कळयता. ही शेअर्स विथ देम द ट्रेजर्स, द हेवनली ट्रेजर्स. तेच भाशेन आपले पावर आसले तेय शेअर करता, तांकां पाठयता दोगांक. कित्याक? देंवचार काडूंक, दुसऱ्यांक बरी करूंक, पिडेवंतांक, थोंट्यांक, कुड्ड्यांक सगल्यांक बरी करूंक तो तांकां धाडटा. सो ही ऑल्सो शेअर्स विथ देम हीज ओन पावर्स. तेच भाशेन एक खरो इश्ट कसो तिसरे सुवातेर ही डिफेंड्स एंड प्रोटेक्ट्स देम. तांकां राखता, सांबाळटा, तांची काळजी घेता. आनी जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटात. एक फावटी हे फारिजेव ताका म्हणटात, तुजे शीस आत धुयनासतना जेवतात. तेन्ना तो तांकां आपल्या शिसांक डिफेंड करता. तुमी म्हणटा तुमी भायल्यान सगळें धुयतात, हे आत धुवपाचे सगळे कायदे पाळटात, पूण तुमी कुसलोले मनाचे आसात म्हूण तो तांकां करेक्ट करता. म्हणजे आपल्याच्या शिसांक तो डिफेंड करता. तेच भाशेन सोनवारा दिसा एक दिसा ते कोणशे मोडून तोडून खातात. सोनवारा दिसा करूंक जायना तसलें काम म्हूण सांगतात. तेन्ना तो म्हणटा दाविदान उंडे खाले, तांकां भूक लागली म्हूण ताणें घोडे खेले अशें तो म्हणटा. सो एक खरो इश्ट तुज्या तोंडार चूक सांगता पूण तूं नासतना तुका राखता. असल्या मनशाक आमी खरो इश्ट म्हणूंक जाता. द वन हू करेक्ट्स यू इन युअर प्रेझन्स एंड डिफेंड्स यू इन युअर एब्सन्स. ही इज द ट्रू फ्रेंड. उपरांत जेजू एक खरो इश्ट कसो
तांकां कुशालकाय हाडटा हेचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. म्हजी कुशालकाय तुमचे सगळे आशे खातीर आनी ती कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत ह्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात. जेजू आपल्या शिसांक कुशाल करता. ते सारके बाबडे जाल्ले, दुकान आसले जेजू मेलो म्हूण. जेजू पुनर्जीवन जावन तांकां दिसती पडून ही कुशालकाय तांची परतून हाडटा. जेजू जितले पावटी शिसां बरोबर आसलो ते कुशाल आसले. जेजू एक कोरो इश्ट कसो तांकां कुशालकाय हाडटा. दूख हाडिना पूण कुशालकाय हाडटा. तो तांकां सगळ्यांक मानान लेखता. आपल्या दर्ज्याचें तांकां करता. आपणाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आपणा भाशेन तांकां करता. आनी निमणे सुवातेर जेजू खरेपणी एक इश्ट कसो तांचो मोग करता. जेजूचो मोग पयल्या 2 वाचपांनी आमी आयकला. दुसऱ्या वाचपान आमकां मेळटा जेजूचो मोग एक सॅक्रिफिशियल लव. सगळें तो आपलें दिता, आपलो जीव दिता. आनी आपलो जीव दिवन तो शिसांक आपलो मोग दाखयता. आपली इश्टागत तो प्रूव करता. आनी ह्या संवसारांत बापान जेजूक धाडलो कित्याक ताणें आमचो मोग केलो. हें दुसरें वाचप आमकां सांगता. आनी पयल्या वाचपांत जेजूचो मोग सगळ्यांक फावो जाता तसलो. देर आर नो बाउंड्रीज फॉर द लव ऑफ जीजस. हें आमकां दिसून येता. देवाच्या मोगाक कसली शीम ना. कित्याक हो कॉर्नेलियस आसलो तो एक अनभावार्थी आसलो. ही वॉज अ जेंटायल. आनी तांकां जुदेवांक दिसतालें फक्त देवाचो मोग आमकां जुदेवांक, तांकां दुसऱ्यांक न्हय. पूण देवाचो मोग सगळ्यांक पावता. जेजूचो मोग सगळ्यांक पावता आनी पवित्र आत्मो तांकांय फावो जाता. हें पयलें वाचप आमकां सांगता. देवाचो मोग, जेजूचो मोग सगळ्यांक एक सारको, सगळ्यांक फावो करता तसलो. आनी दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां त्या भाशेन जेजूचो मोग अल्टिमेट सॅक्रिफायस, आपणाचो जीव दिवन तो प्रूव करता आपणाची इश्टागत. सो हो क्वेश्चन हांवें पयलोच विचारलो तो परतून विचारता. तुजो खरो इश्ट कोण? तुका कितले इश्ट इश्टिण्यो आसात? आनी हाका एक एंथ्रोपॉलॉजिस्ट, ब्रिटीश एंथ्रोपॉलॉजिस्ट रॉबिन डनबर तो म्हणटा, ताची स्टडी प्रमाणे, ताची थियरी प्रमाणे तो म्हणटा फक्त 5 मनीस आसात ह्या संवसारांत तांकां तुवें म्हणपाक जाता दे आर युअर लव्ड वन्स. सारके क्लोज आसात. ताचे ती थियरीक सर्कल आसात. सारको क्लोज सर्कल आसा तो हे 5च जाण लोक दे आर युअर लव्ड वन्स. मागीर तांचे भायर आनी एक सर्कल आसा. सो तो तुजो सर्कल व्हडलो जाता. तातूंत तो म्हणटा फक्त 15 आसपाक जातात, 15 गूड फ्रेंड्स. ताचे उपरांत ताचें व्हडलो सर्कल आसा तातूंत 50 आसपाक जातात. दे आर युअर जस्ट फ्रेंड्स. ताचे उपरांत 150 लोकांक तो इन्क्लूड करता. दे आर मिनींगफूल कॉन्टेक्ट्स. मागीर 500 अक्वेंटन्सीस. हे भाशेन ताचो हो सर्कल. पूण हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार तुमी म्हणटलीं म्हजे लागीं 2000 फेसबूक फ्रेंड आसात. ते फ्रेंड न्हय सारके. ह्याचे स्टडी प्रमाणे तो म्हणटा 5 लोक सारके खरेपणी क्लोज आसात. तांचे भायर यू हॅव गूड फ्रेंड्स ऑर क्लोज फ्रेंड्स दे कॅन बी 15. वयर सकयल नंबर जावपाक जाता. पूण 15च म्हूण तो सांगता. आनी 50 फ्रेंड्स आसपाक जातात. तर आज आमी हाचेर नियाळ करतना आमी जेजून शिसाचो मोग केलो ते भाशेन आमचे इश्ट इश्टिणी आमचो मोग करतात जाल्यार पळोवया. पयले सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक पातयेता. म्हजो फ्रेंड म्हाका पातयेता काय? जाका हांव फ्रेंड म्हणटा, जायते म्हजे फ्रेंड आसतले तांकां हांव फ्रेंड म्हणटा, तो म्हाका पातयेता काय? तो म्हजे लागीं शेअर करता काय जे भाशेन जेजून शेअर केलें आपल्या शिसां थंय.
बापाची गूट स्वर्गीय राजाचे गूट तेच भाशेन आपले पावर्स ते भाशेन ओ म्हजो फ्रेंड म्हाका पातयेता शेअर करता म्हजे आपले गूण म्हजे सगळे शेअर करता आनी हांव ताचो इश्ट कसो हांव म्हजे गूण ताका शेअर करता म्हजे वस्तू आसात ताका शेअर करता कोरी ना जाल्यार घोडे तो म्हज्या फ्रेंड लिस्टान पडना पूण भायल्या सकलान पडटा ताचे उपरांत आसा तो फ्रेंड हांवें म्हणलोलें तुज्या तोंडार तुजी चूक सांगता पूण तूं नासतना तुका राखता तो खरो फ्रेंड पूण घोडे हें ऑपोजीट जाता एकलो घोडे तुजो फ्रेंड आसतलो तुका तोंडार सारको फुलयता सगळें बरें सांगता पूण तूं ना तेन्ना फाटल्यान तुज्यो खबरो करता पूण घोडे एकलो मनीस आसा तो तुका तूं ताका लायक जायना तो तुका लायक जायना कित्याक तो तोंडार तुज्यो चुकी सांगता पूण तूं नासतना कशेय भाशेन तो तुका डिफेंड करतलो कशेय भाशेन तुजें तो नांव राखतलो हो जावन आसा एक खरो इश्ट ताचे उपरांत दुसरी क्वॉलिटी म्हणल्यार एक खरो इश्ट जेजू भाशेन खुशालकाय हाडटा कोणाच्या जिवितांत दूख न्ही थोडे आसात सद्दां आपणाच्या फ्रेंडाक सकल घालतात आपूण व्हडलो म्हणपाक दाखोवपाक हांव बरो म्हण दाखोवपाक दुसऱ्यांक सकल घालतात परतून परतून तांकां चाळयतात तांकां सकलां उडयतात दुसऱ्या वचीर असलो फ्रेंड न्हय ह्या मनशा कडच्यान तुवें दाव मारून पयस वचपाक जाय हो फ्रेंड जावन आसा जो खुशालकाय हाडटा तसलो फ्रेंड आसा जाल्यार तो तुजो खरो इश्ट जो फ्रेंड तुका मानान लेखता जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक मानान लेखले ते जावं खारवी जावं ते कोणूय जावं कोण झगडी करपी आसले ताचे शीस कोणूय जावं ते सगल्यांक तो मानान लेखता आपल्या दर्जाचे तांकां करता असलो तुजो फ्रेंड आसा जाल्यार तो तुजो खरो फ्रेंड आनी फायनली जो तुजो मोग करता निमाणे सुवातेर तो जावन आसा खरो फ्रेंड आनी मोग कोण बरी शिममेर नासलो जेजू भाशेन अंतर करना तसलो जो मोग आपल्या इश्टा पासत मरोंक देखून तयार आसा तसलो जे भाशेन त्या तरणाट्या भुरग्याची खबर सांगतालो राल्फ आवय बापाचो आयकलोच पूत तो तरी आसतना तो फाटीं सरोंक ना चिंतून आपणाचें आपल्या इश्टा पासत तो जीव देखून दिवंक तयार जालो आनी आपलो जीव देखून ताणें दिलो असलो म्हाका इश्ट आहा काय नाजाल्यार सोदुया बरे इश्ट करुया जे आमकां राखतात ते न्हय त्या ताच्या एकल्या इश्टा भाशेन तो मोटरसायकल स्टार्ट मारून गेलो तसले न्हय पूण आमकां आमी ना तेन्ना देखून आमचें नांव राखतात आमकां आमच्या आदाराक पावतात तसले इश्ट आमकां करुया आनी निमाणे सुवातेर जेजूक आमचो इश्ट करुया जेजू म्हणटा तुमी तर म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यो जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट म्हजी आज्ञा सांबाळली जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट आनी तो म्हणटा एकामेकाचो मोग करात हीच म्हजी आज्ञा देखून आयज जेजूचे आमी इश्ट जावया जेजूक मागण्यांत पवित्र पुस्तकांत सोदुया मिसाचे भेटेंत जेजू आमकां मेळटा थोड्याच वेळांनी आल्तारार तो येतलो मिसाचे भेटेन ह्या जेजूक आमच्या काळजांत घेतना आमी ताचो मोग करुया ताची आज्ञा पाळुया जेजूक आमचो पयलो वयलो इश्ट करुया ताका आमचे दूख कोश्ट सगळें सांगुया आनी ताच्या मोगान जिवन जेजूक आमचो खरो इश्ट करूंक वावरूंक ह्या मिसान देवाची कृपा आमकां मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आनी एक पावटी आमी उच्चारुया
सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतायन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक वक्ताचो एकतार पातकाचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमीन. ह्याच बाबार्थान भरून थोडी आमची मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू आपलो खरो इश्ट करूंक आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताच्या मोगाचो रूपकार जावंक आपल्या शेळ्यांची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी धर्मा मदें वेगळोचार करिनासतना आमच्या देशांत बरेपण हाडूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण ओळखून आपल्या कुटुंबांत मोगाचें वातावरण रचून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमा समेस्तांनी एकामेकाच्या मोगान जिवन जेजूच्या मोगाची गोवाय जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. भो मोगाळ बापा विस्वासान केल्ली मागणी आनी आमच्यो गरजो तूं स्विकार कर आनी आमकां तुज्या पुता सारके खरे इश्ट इश्टिणी जावंक आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. देवाउतो आमी घेतला ताका आमी सबाब दिला सबाब सावनी जिविताचो मोगान केले पेटोवनेचो बापा तुजे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोंपता बापा तुजे उतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोंपता बापाक समोर इल्ले जिवीत ताच्या सुत्रांत बांदून हाडून हेच पेटोवनी जेजू वरवीं आत्म्याचें मोग आमचेर देंवता. म्हज्या भाव भयणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमा दुस्माना पासत खुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना वर्त्या मोगाच्या बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बळान हीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परात आयन बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळे आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संदसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुच्या वैभवान उंच सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जोय उंच सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात पावाताचो गूट परगटुया जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींचेय काकलूत कर तांकां आनी तुजे शागोतींत मेळल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदूत भाग्योन जुजेबाज आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोही मागूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनार आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुमच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Somogu kelo To sotsam co kelo I tuve Papach mo kantu rauno To shitsami tu chan rauche Papantu somogu kelo To sotsam co kelo I tuve Pachmo kantu rauno Toshin sami tu jan rauche Ek tuchi adnya hamka Tu nam somo kelo Toso tseka meka tso Amiyatamo korco Ek tuchi adnyamka Tuven nam tsomo kilo Toso tseka mekatso Amiyatamo korco प्रार्थया प्रितीच्या बापा तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदां जियेलो तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जिवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां सदांच पूण भोव करून ह्या सातोळ्यान ह्या ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमचें चालतें किरकोळ जिवीत तोखता तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी असो जेजून बसायल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी ओतरेकता ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जिवूंक धाड म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
Siksha vera Vora kura Radi samcha mogan Lastonia Besau kalsaiba Sharar guicha Sambaru namka Kopantuja Besau kalsaiba Sharar guicha Sambaru namka Kopantuja San Francisco vera Bora cura Radi samcha mogan Lastolia Besau galsaiba Sonsrar soglia Sambarung soglia Kopantuja Besau galsaiba Sonsrar soglia Sambarung soglia Kopantuja